मोडपिल्ला आम्ही आता टावर पास करून येयला थंयचो नागेशाचो पंच आहा तेंगे देवळा जाग गेला तेंको एग्रीमेंट सायन करून आता टावर असेंबल जाता BSNLचो इतलो वर्स कोणें करूं न्हय थिंगाय तुमकां इश्यू आहा तोय कोता मुद्दम आनी एक गोश्ट सांगता आमगे तें आहा आमगेलें मुद्दम सांगता एक 5 अंगणवाडीच्यो जॉब येयल्ल्यो मुद्दम सांगता जॉब येयल्ल्यो आनी हांवें 5 जाणां खरें कोणाक गरज आहा त्या मनशांक घायल्ली तितून एक आमगे तेगे नांव आहलें मुद्दम ओपनली सांगता पास जाले सगळे जाले जाल म्हणटरीच आनी एकल्यान दुसरी 5 नांव दिली तेका एक्चुअली हक काय ना आनी ती नांव कोणाली कोण एकलो सेक्रेटरी आहा तेगे बायल कोण एकलो हेल्थ आहा तेगे बायल पुलीस आहा तेगे बायल नांव सांगना हेंगे नांव दिली अरे तेंगे घोव इतू व्हड पोस्टर आहे सरकारी नोकरी करता आनी तेंगे बायलां पोस्ट दिवपाचे आनी आम नांव दिले ती कोणाकले घोव ना कोणा खरें गरज आहा शिकलो भुरग्यांक तेगे नांव दिल्ली आमगे विश्वजीत बाबान ती नांव मुगेली ब्लॉक दवरली जेन्ना ऑर्डर येवपा टायमार हांव विश्वजिताक विचारपाक गेलो हांवें म्हणलें सर एसएससी हांव तुमगे नांव कित्याक ब्लॉक दवरली तो म्हणपालो आपणा पार्टी नांव घेना पार्टी प्रेसिडेंटान म्हणपालो फोन केला आनी तुगे नांव आडान दवरलें म्हणपालो हांव म्हणे हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता असेंब्ली चालू आसली असेंब्ली जातरीच हांव चीफ मिनिस्टरा बरें गेलो विश्वजिताक तेणें चीफ मिनिस्टरान आपणा कॅबिना आपोवन हाडो हांवें म्हळें तूं आतां सांग म्हळें चीफ मिनिस्टराक बाबा हें नांव तुवें कित्याक हाडान दवरलें काय म्हूण तेणें सांगलें म्हाका उमके मनशान 5 नांव दिलें आनी ताका लागून तुजें नांव हाडान दवरलें म्हूण बट विश्वजितान सांगलें म्हाका आपूण तिवूय नांव करना हिवूय नांव ना मागीर तुवें म्हणटी आतां सगळीं 10 नांव तशीं दवरलो हांवें म्हळ्यार ही लोकां गेली सांगपाची तेंगे बुद्धी अशी म्हणजे कोण आहा तेका करया तूं मुगे फ्रेंड जाल्यार एकलें करया तेगे नाका अरे गरज आहा तेका मनशाक जॉब दिवपा जाय आतां तुमगे भुरगीं म्हाका सुद्दां इतली शिकलें आज पळय नॅशनल गेम्स आहा तुगे सगळ्यांच्या चड भुरग्यांक तुगेल्या आमगे काणकोण जावं केपें जावं सांग्यार हेंक सगळ्यांक गोल्ड मेडल तुमगे लोकांक मेळ्ळे बट परिस्थिती कितें सरकारागे धोडे म्हाका दिसता हेजेर हांव कोण सरकार तो दोश दिना बट बरें काम करपा जाय तें काम करपा जाय आनी आमी हें काम करपा आहाय राजकारण कशें आहा थिंगलोय तो रस्तो आसा सरपंचान सांगलां बाप दत्तानी सांगलां सगळ्यांनी सांगलां राजकारण कशें कितें आहा जाल्यार तूं तुमकां उलय राजकारणी जाय तें सांगता तुमकां एक कोर ते फूट घातले हें कोणाक ह्या राजकारणी आज जाल्यार हाली न्हय 5 वर्सां जाले गांवचे लोक बरोवन रावपा जाय आनी राजकारण कितें आपणा फायदा हो ग्रूप ना जाल्यार हो ग्रूप तरी आपणा बरो आहा देवा बरें देवळां बरें सगळ्यांक तुगे फूट घायले असो करपा दिनाकाय तुमगे एकवट तुम सांबाळाय आनी जेन्ना गांव एकवट आसतलो एक गांव मुखार वयतलो तुगे भुरगीं मुखार वयतले शिकवा पावतले राजकारणी म्हणटा सगळे एकूय हितून दिले हांवूय राजकारणी बट म्हणटूक हांव सांगता कित्याक आमगे हो धंदो न्हू हो जाणांगे राजकारण म्हळ्यार धंदो आज तेंको ते पदार ना म्हण तेंकां न्हिदपणा कितें तरी करपा जाय आमकां कितें ना आमगे देवा करपी धंदो आहा आमकां कितें तरी करून देवान दिलो आहा हेंको आनी धंदो ना हेंकां राजकारण म्हळ्यार धंदो सो ताका लागून हांव तुमकां पिश्श जायना काय कोणाकूय तुमकां फूट घाता फूट गायना काय डिवायड जायना काय मुखार या एकवटान हेजे मुखार कितें काम हांव सदां आहा तुजे बरोबर रावतलो आनी बाब दिलानावूय सांगता जाता तितले बेगीन लोकांक इतले वर्सां त्रास काडे बरो एक रस्तो करून दी तेंकां आनी जाता तितलो बेगीन कोर आनी कितें जाल्यार तूंय भायल काय न्हू तूंय गांवचोच तुमलोच सो तुमचे बद्दल रावया बरे भाशेन रस्तो करुया आनी सगल्यांक मागीर इनॉग्रेशन हांव रस्त्यान बरें आनी एक बरें शीतकोळीचे हेचे नुस्त्या बरें जेवण करूया भाजयेचें आमी खुबशे राजा मॅनिफेस्टो सुद्दां आमी खुबशे आश्वासन दिल्लें तितूंतलें की आमी ह्या गांवा भितर एक रस्त्याचे तांकां मेन प्रॉब्लेम आसलेलो जाता आमकां आयज आमकां दिसता की तेजें काम इनॉग्रेशन करपाक मेळटा पूण आयज आमी पळयलें की आयज वागुर्ल्या सारके गांवांत भितर सारकी मोबायलाची कनेक्टिविटी ना सारके रस्त्याची प्रॉपर आमकां कनेक्टिविटी ना आयज ह्या भुरग्यांक सुद्दां कितले हाल अपेक्षा करपाक पडलेले आमकां दिसता कित्याक आमी सुद्दां आयज पाडी गांवचे नियरबाय आमच्या ह्या पंचायतीच्यान भितर वागुर्ल्या गांवांत पडटा पूण खूब वायट दिसता तरी पूण ह्या भुरग्यांचे तेमी केन्ना शिक्षणा खातीर ती भुरगीं फाटीं सरना फाटीं सुद्दां जेन्ना मिडियाचेर तेमचे हांव व्हिडियो पळयल्ले ती भुरगीं बाबडी दनपारचे 2 हायस्कुलान सुटले सांजे 4 पावताले आमी आतां सुद्दां गाडी सुद्दां आमी घेवन येयले आमकां पयल्या तुमगे रस्त्याची परिस्थिती कितें आसतली ती सो आमकां एक दिसा येवपा आसा पळय इतले प्रॉब्लेम फेस करपाक पडटा जाल्यार तुमी डेली त्या रस्त्याच्या येवप वचप जाता आनी खास करून आमचे जाणटे आहाय तेमची हाल अपेक्षा कितें आसतली सो ते म्हाका दिसता की जाणटेल्यांचे थोड्यांचे स्वप्न आसलेलें की आपल्या गांवचो एक रस्त्या या डांबोर जावचो म्हाका खूब आनंद दिसता आज हो खरें म्हणल्यार एक ऐतिहासीक क्षण म्हणल्यार जाता गोंय स्वतंत्र जावन इतले वर्स जाले ह्या गांवांत रस्तो ना ज्या लोकांनी हाल काडला ते तेमकांच खबर आसा कशें हाल काडला ते जो कोणी एक बरो ना जाल्यार ते कशें व्हरताले
आनी कोण जे हें जालो डेथ जालो जाल्यार तेका कशें हाडटाले तेच जाणा आनी ते पळोवन खरें म्हळ्यार आंगार साम काटे येता तेणी ते पळयलें जाल्यार खूब वायट दिसता की हो रस्तो जावचो अशें म्हाजी मनाक हें आसलें आनी तो आज योग आज आयिल्लो आसा म्हाका दिसता हो इतिहासीक क्षण म्हणल्यार जाता हेजे फुडें जे इतले आमदार जावन गेले प्रकाश वेळीप आमचो आसलो ताणें 20 वर्सां काडली नंतर बाबू कवळेकरान 20 वर्सां काडली पण कांयच ना लोकांक फक्त हांगा फटोवपाचेंच काम केलें सगल्यांनी आज खरें म्हणल्यार हो रस्तो पयलीं जावपा आसलो गोंय स्वतंत्र जाल्यार सरकार म्हणटा घरोघरी रस्तो पावपा जाय उदक पावपा जाय पण खंय आसा कांयच ना हांगा एक नंतर काजू एक अजून पर्यंत लोक हाल अपेश्ट काडटा खूब जाणांनी फटोवपाचें काम केलें म्हणटकीर आमकां तें नाका तें आमी राजकारण करप न्हू कित्याक आतां हेजे फुडें आमी जें कितें काम हें जाता तें बरें करपा जाय कोणाचें झाड काडलें जाल्यार कोणीच हें करपाचें झगडी करनाकात जाल्यार तुमकां आमकां जाय सगळ्यांक जाय रस्तो जे कोणी हेजे फुडें कोणी नाल्ल पडले कितें केलें तें आमकां नाका कळ्ळें पण आमी आतां जे कोण आमदार आसा तेजे फाटल्यान रावून आमी बरे भशेन काम करून घेवपाक जाय कोणी राजकारण करची न्हू ना जाल्यार बाबा म्हागे काज मारता काज काडला म्हागे काज काडूं दिना तुगे काज काडूं ना अशें करून हें करनाका रस्तो करून घेया बरे भशेन म्हणटकीर सगळ्यांक आज हो आनंदाचो दीस आसा हेजे फुडें लोकांनी खूब जाणांनी फटयलो की रस्तो जालो म्हणून पण खरें कितें तें आमगे आज सर एल्टन सांगतलो ते सगळे डिटेल्स हाडले आसा केन्ना टेंडर जाला कितें तें म्हणटकीर सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा चड हांव उलयना कित्याक कोणी राजकारण करचें न्हू सगळ्यांनी एकवटान रावून हो रस्तो करून घेवचो कोणी आड ना कित्याक रस्तो तर मेन जाय प्रेग्नेंट बायल आसा कशें वाटता तें तुमकां हांव सद्या फर्स्ट टायम पावला वावुरला हांव करम्याचें म्हणून वावुरला पावूं नासलें पूण ह्या टायमार फर्स्ट टायम म्हाका सराय येतला तशेंच आमच्या MLA सरा कडेन मागता तेणी खूब तुमगे टेंडर पास करा तेका देव बरें करूं म्हणटा मना पासून आनी तशेंच तुमकां लोकांकूय सांगता बरे भशेन रस्त्याचें काम करून घेवचें Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.